नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. कांय दीस अशें असतात की आमी प्रोग्राम एक प्लॅन केल्लो आसता आनी मागीर घट्ट भलतेंच आनी मागीर वेगळ्याच विशयाचेर चर्चा करची पडटा. आयचो दीस तातूंतलो तुमी 4 सुमार पयला आसतले. वी वर लायव्ह फ्रॉम दी हेडक्वॉर्टर्स ऑफ गोवा फॉरवर्ड वेर बाबूश मोन्सेरात, द प्रॉस्पेक्टिव्ह काँग्रेस कॅन्डिडेट फ्रॉम पेंजीम, हॅज जॉयन्ड गोवा फॉरवर्ड. आनी सद्याक तरी तागेलो इलेक्शनां झगडपाचो कांय विचार ना अशें तो सद्या तरी म्हणटा. किती जाला ही डेव्हलपमेंट आनी हाव टू एनालायज दीस हाजेर आमी भासाभास करतले. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. सगळ्यांत पयलीं आतां सगळ्यांत म्हत्वाचे आसात आनी जांकां लास्ट मिनीट बातमी कळटकीर आमी इमर्जन्सी फोन करून हाडले ते गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी चीफ स्पोक्सपर्सन प्रशांत बाब नायक. स्वागत तुमचे. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी आमदार निलेश काब्राल. आनी तिसरे आसात बाबूश मोन्सेराताचे बरे आमीग आनी काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आनी आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड. प्रशांत बाब, स्टार्ट विथ यू. किती हो डेव्हलपमेंट सारको की टू पुट इट इन पर्स्पेक्टीव. म्हाका एक 2:30 सुमार आज कुणकुण लागपा लागली आनी ताजे उपरांत आमी तुमकां फोन केलो कशें करून तुगे स्टुडियो भितर पावात म्हणून. आनी इतली सारकी गतीन सगळें जालें. हाव डू यू लुक एट दीस डेव्हलपमेंट? वॉट इज द प्लॅन नाव? क्रिकेटी भितर एक नवो कन्सेप्ट आयलो पळय, गुगली म्हण एकदा, वेर इन यू डोंट रियलाइज की बॉल तो राइट स्विंग करता का लेफ्ट स्विंग करता आणि बॅट्समन सारको बुचकळ्या पडटा. यू हॅव टू यूज दीस गुगलीज एट टाइम्स इन पॉलिटिक्स. सो आय फील दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ गोवा फॉरवर्ड, वेर इन बाबूश मोन्सेरात, द प्रॉस्पेक्टिव्ह कॅन्डिडेट, प्रॉस्पेक्टिव्ह इन्व्हर्टेड कॉमास कॅन्डिडेट ऑफ काँग्रेस पार्टी, जॉईन्स गोवा फॉरवर्ड. रेजिनाल्ड आज त्या साइडीच्यान आसा. आय डोंट नो व्हॉट कॅन हॅपन इन नेक्स्ट, बट ही फक्त सुरवात माझ्या दृष्टीने. सुरवात न्ही, ही बाबूश मोन्सेरात ही सुरवात. हाजे नंतर परत कितें करतले एक मातशें बेगीन सांगात. सो नाल्यार इमर्जन्सी फोन करून आपोवची पडपाक जायना. निलेश बाब, हाव डू यू लुक एट दीस? कारण विजयान एक बरें स्टेटमेंट केलें थंय. विजयान म्हळें आमी फक्त मनोहर पर्रीकाराक गोंया हाडलो ना, तर आज आमी ताका जिखोवनूय हाडलो म्हण. सो अशें स्टेटमेंट विजयान थंय प्रेस कॉन्फरन्साक केलें. हाव डू यू लुक एट दीस? बरं केलं. हांव एक्चुअली कॅमेरा पळोवन ताका पळयलो आनी नमस्कार केला, म्हणजे तुमकां कळ्ळें कितें तें. सो आतां विचार कितें आतां पळया कितें आसा आतां तें. आय वॉज ऑल्सो अनअवेर. लंच टायम ही सेड आय एम गोइंग टू मेक अ कूप आनी तो जेवलो आनी भायर सरलो एसेंब्लींतल्यान. सो हांवें चवकशी करूं ना, बट दीस वॉज अ स्टोरी वास्ट. बट पळया आतां कितें जाता फुडाराक. हाव डू यू लुक एट प्रशांत बाबूय सांगता तांची कॅन्डिडेट जावं. हाव डू यू लुक एट दीस? It is a sudden development. See, Babush was also not going to contest. He never, even Congress had offered, he had never made a statement that he is contesting. Whereas आता रॉयाचो कसो स्टेटमेंट वालपो that he is contesting तो चालू केले. बाबुशान करू नाशिल्ले. So he was also not in favor of party being part of Congress. That was very evident. But he joining at the crucial time Goa forward is something is very political. आमच्या गोंयान कितें कितें जावंक शकता ते आज अनेक एक्झाम्पल. आज एक एक्झाम्पल. आनी फुडें मागीर जशें हांवें सांगलां अशें सांगलां ते फुडें पळया कितें जाता ते. आमी काय म्हणटा. अलेक्स, हाव डू यू लुक? डिसअपॉइंटेड, शॉक्ड, व्हॉट आर युअर इमोशन्स? See, politics is Goa has always created history. So this is not a new development. I came to know just in the afternoon, and I had a whiff about it yesterday. But then I don't look at it as a big development. I just look at it as another development, because you see there are a lot of issues which I mean, as a congressman I can't speak, but then I don't see it as a big development. Like for example, I'll give one small story. I just told them 2 minutes before. Just after 2012 and 2013, Glenn Tickler, I remind him if he's watching. He met me at the gallery and he told me outside the gallery, you see Manapalagala, you wait and watch, Congress is going to become 3, we were 9 last time. So I mean, let's wait and watch. 3 जावपाचे म्हणटा सांगता आता तुका. No, last time 2013 पण एक मात शुअर आहे,
13 आहे ते फुलफात 3 जात आहेत त्या म्हणतो शुअर आहे. ते पळय मग 3 आम्ही जाता आणि ना, ना, तुम्ही मग कोण- relax झाले हा, नाही, आणि नाही, गोवा फॉर्वर्ड एकवीस जाता. कोण जाते असे म्हणलं ना, मग कोण तू जातं गोवा म्हणलं फॉरवर्ड नाही. गोवा ते फॉरवर्ड म्हणा. जातो. हा? ते ते म्हणलं. म्हणलंय, BJP तो म्हणलंय. तो ऍक्च्युअली विजय बाबाचो सारखो भक्त आता हे पार्टी कित्याक वचना खबर ना. फुडले पार्टी प्रशांतान ऑलरेडी हिंट मारला की फुडले पार्टी Nilesh, very frankly, do you look at आम्ही this as मेजर a- ऑपरेशन do you look at this as a smart political strategy, or how BJP? This is a comforting move for BJP, or little discomforting move for See, BJP? I will tell you, one of our senior party leaders has always said about Goa, BJP party leaders, that Goa is a state which is very difficult to have party organization. Irrespective of Goa Forward, irrespective of Congress, irrespective of BJP, except for very small pockets for Congress, small pockets for BJP. Majorly, Goa resolves around the leader created in that Individual. house. This is been showed, and I have tomorrow very contest. I don't know what is his frame of mind with Goa Forward and him, but this shows that this is it. But Babushi has been always flamboyant in nature. He has never stuck to anybody. He has stuck to himself. He and himself, and then he whichever constituency he takes it up that for himself. पण कॉन्स्टिट्युन्सी कितें करपाचें तें आपूण करता म्हणटा कितें आनी ते गव्हर्मेंट जावन आपूण करता म्हणटा आनी तेणें काम करता. सो तेजी स्टायलूच दुसरे भशेन ते सगळे करूंक शकना. आतां गोवा फॉरवर्डान जॉइन जावन लास्ट टाइम यूजी पार्टी केल्ले ताणें काँग्रेस सपोर्टेड हिम इन पेंजीम एज यूजी पार्टी आनी तेजे यूजी पार्टीन सांगलेले 2 जाण 3 जाण कॅन्डिडेटूय सपोर्ट केले काँग्रेसीन एज काँग्रेस. सो हियर इज अ डिफरंट बॉल गेम. आतां पळया आतां फुडें कितें जावपाचें फुडें कितें जावपाचें हो प्रश्न आमी तुमकां विचारपाक येता. वॉट इज द प्लॅन नाव? यू आर टेकन बाबूश मोन्सेरात इनसायड. तुमकां खबर आहा की बाबुशा सारके मनशाक तशें पावराच्या भायर रावपाक आवडना. आज तुमी ताका पावराचे वटेन हाडला, पावरात हाडलो ना. ना पण डिपेंड्स की काय वेळान मनीस बी काय बदलता. तू जर पावरांक पावपाक शकना जर जाय जाल्यार पावराच्या लागीं रावप हे एक सोल्युशन उरपाक शकता. पावराच्या लागीं रावन सुद्धा तू खूब कितें करपाक शकता सारका पावरान आसतना सुद्धा. दुसरी एक गजाल म्हणल्यार गोवा फॉरवर्डा बाबतींत हांव सांगपाक सोदता जे कोण पळयता तांकां. गोवा फॉरवर्ड म्हणटी तूं युजी आनी बाकीचो गोवा विकास बी हे कंपेरच करनाका. दिस इज नॉट अ कंपॅरिझन एट ऑल. गोवा फॉरवर्ड पार्टी स्थापची पयलीं आमी 1 वर्स बसलात. 1 वर्स आमी विचारमंथन केला वेदर नव्यो पार्टीची गरज आसा का म्हण. आमी संपूर्ण गोंय भोंवलात, लोकां म्हऱ्यांत गेले आनी मागीर गोवा फॉरवर्ड केले आमी. सो इट्स नॉट वी हॅव नॉट कम हियर फॉर एक टर्मा कॉन्टेस्ट केलें फाल्यां ती हांगा मर्ज केली थंय मर्ज केली. नो वे. गोवा फॉरवर्ड हॅज कम हियर टू स्टे अँड कम हियर फॉर अ लॉंग टर्म. सो गोवा फॉरवर्ड म्हणटी अशी वायप आउट जावपाची ना. देन वी आर गोईंग एड विथ अवर प्लॅन्स अँड स्ट्रॅटेजी. लेट अस टॉक सम प्रॅक्टिकल थिंग्स. ताणें सांगलें की पावरात जर येवपाक शकना जाल्यार पावराच्या लागीं रावप इज अ व्हेरी सेन्सिबल थिंग फॉर अ पॉलिटिशियन म्हणून. आज बाबूश मोन्सेरात पावराच्या लागीं आयला आनी 2-3 मुद्दे उरतात. सगळ्यांत म्हत्वाचो जो मुद्दो आशिल्लो तो तालिगांवची ओडीपी जी अजून पर्यंत सरकारान भायर काडली नाशिल्ली. कित्याक काडली नाशिल्ली? सगळे रेडी. मायकल मदीं मदीं म्हणटालो रेडी आसा म्हणून, पण कित्याक काडली नाशिल्ली हो एक व्हडलो प्रश्न आशिल्लो. बाय इलेक्शनूय आशिल्लें. आज टुडे वी कॅन सेफली से दॅट इन द नियर फ्युचर वी विल सी द तालिगांव ओडीपी कमिंग आउट. 100% जालें न्ही तें. अरे गोवा फॉरवर्ड इज पार्ट ऑफ BJP Right. आणि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग इज आमचो विजय बाब. So that is linked to TCP. So naturally there will be something because he is joining Goa Forward. He has to take interest of his member, new member. So naturally, and he is a leader at least in this Tisari Taluka, which he has proven in the last election. So Makadista, of course, there must be something behind that. I don't know. I don't want to comment. As BJP, I feel it's a good thing for the coalition. We are getting ample of support, and for BJP in Panjim, the seat looks very clear and crystal now for us, unless there is something else in Congress's sleeves which they don't have right now. They have become sleeveless. So let us see what happens in the future. Alex, what do you feel? There is a big deal, or हे प्रशांत बाब सांगता तशें पावरा वटेच्यान रावपाचें. Statement. Yeah. When somebody asked me why do you think it's advisable to go to the Congress or to the BJP, I had made one statement that time. The board crack already झालो आहे आणि चोड जाला हाय तितून बुडपाक शक्य आहा म्हण. सो आय एम नॉट सेइंग एनीथिंग मोर. आय थिंक आय हॅव सेड इनफ फॉर दोज फेलोज हू कॅन अंडरस्टँड इट. ते चोड जाले ते बॉडीचे. ओव्हरलोडेड जाला ते. त्यान सांगपा जाय इतले ओव्हरलोड जालो हा. तांचो प्रश्न इतलो ओव्हरलोड जालो हा. हय. ते कोणा आहे ते कोण भायर उडी मारपाक ट्राय करीत. म्हाका एक गजाल सांग. तांचो मुद्दो सादो आहा. ते म्हणटात की तुगेले आज तुमचे कडेन अशी परिस्थिती आयल्या की पणजे घडये कॅन्डिडेटच ना. कारण काल राती मेरेन किंवा आज दनपर मेरेन
ज्या मनशाचेर तुमी डिपेंडंट आशिल्ले पणजेचो कॅन्डिडेट म्हणून मनोहर पर्रीकराच्या अगेन्स्ट आज तो कॅन्डिडेटच गेलो. डू यू हॅव अ स्ट्रॅटजी रायट नाव ऑर व्हेरी फ्रँकली अलेक्स रायट नाव काँग्रेस इज ब्लँक? Sleeveless. Every assembly, even you all say that. Does Congress have a strategy? Every time something happens, you all say Congress has a strategy. But Congress always comes up. See, Congress is one party which will fight the BJP. The Goa Forward will not fight the BJP. Always remember, for the BJP, it is the Congress. So you have that in mind. And one more thing I'm telling you. However much people go that side, I'm a little more happier. The more discomfort the other side is, the more better it is for us from the Congress. You are saying Nilesh Kapral is not comfortable. No. See, in fact, today, Michael Lobo's, this was there. Congratulatory motion was there. I wanted to say something. I wanted to say that Michael Lobo is the most unhappiest guy there. He should be made minister fast tomorrow. But now another problem has arose. Somebody else has already joined them. So where is Michael standing? So Michael is now second on the waiting list, who was first on the waiting list. Prayank, what is the deal? The basic thing is पावराच्या वटेच्यान रावप इतलोच हे. Deals are not spoken. No, I am not saying all your deals. But deals are there. But deals are there. I am not saying all your inside deals. Babush has been in politics I am for not last saying I am not saying all your 15 inside years. deals. Yeah. But even the surface deals, Babush Mansarat is just going to be the member or office bearer of Goa Forward. No, I am talking about surface deals. Definitely not. Babush is a force to reckon with, as Mr. Nilesh Baban Sangalabole. Babush is a force to reckon with. The Congress party is such a grand old party, conceded to his demand to field 3 candidates on Congress ticket at the behest of Babush. And Babush put up 2 of his own, himself and another in Kortali. So Babush is a force to reckon with. Babush has just lost the last election by 1,000 odd votes in Panjim. It's not that Babush has lost the election with a big margin. So Babush is a force that everybody considers, and he has been in politics for last 15-20 years. आता बाबुशाची बाबतीत बॉटमडबी एक पर्टिक्युलर लोक असतात ते असतलेच. ते कोणी बाबुश फाल्या काँग्रेसी गेल्यार बोट मोडटले, बाबुश फाल्या बीजेपी गेल्या बोट मोडटले, बाबुश गोवा फॉरवर्ड आयल्या बोट मोडटले. कांय लोकां बद्दल मातशी एक नसाय उरता, ती उरतली ती. ताजे बद्दल हांव त्या लोकांकय बी दोश दिना, तांचे कांय थोडी गजाली आसतात ह्यो. पण अल्टिमेटली वन थिंग इज शुअर दॅट की बाबुश हॅज बीन विनिंग इलेक्शन्स in Santa Cruz, in Talegaon, Panaji he lost by just a small margin. So I think he is a force to reckon with. आणि प्रत्येक पार्टी जर ग्रो जावपा जर जाय जाल्यार तुका अशे कांय मनीस जांची स्वताची म्हणी एक वोट बँक आसा ते जाय पडटातच. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग इन नॉर्थ. We are definitely going to give a major blow to Congress in South Goa too. So एक गजाल ही सामकी इम्पॉर्टंट की तुम्ही खरेच कम्फर्टेबल आसात बाबुश मनसरात गोवा फॉरवर्डाक जॉइन केलो. आता डायरेक्ट असेंब्लीन हांगा येयला, हय थंयच्यान 2 मिनटां न्यूज पळयलो. हय I was also stunned to see a news like this. But the leader, Bab Vijay, is a good leader. Looks like he can break anybody and everybody. Let us see. आता फुडें कितें जावपाचें. मे बी तेच 21 जावपाचें आसतलें. पण तेचे प्रशांत बाब सांगता आमी सगळे हालोवपाचे आहा म्हणटा. तेच 21 जावंक शकता and good for them. They should also form the government. And my regional बाब आहाच आसता पळय. So my only thing is very simple. Today, as he has said, we don't know what is happening in Goan politics. Future people will decide for all these leaders, and that is what I ask these people to do. Whatever decision people take in whoever support, whether it is Babush Mansarat, whether it is Nilesh Kabral, whether it is Alex Reginald, it is for the people to decide. Yes. And people should take Goa to a next level. That is my only request to the people of Goa. आणि माझ्याकडे काहीच ना म्हणपाचे, including my constituency. आणि काहीच सांगपाचे This म्हाका काय ना. statement I was making last time. This time Cabral is making. So it is just tables have turned. no, it's not table turn. It's a process here. It's a process. See, you see, now he has made a move. Now whether that move will be successful, how the people will take it, a lot of views. There are a lot of. See, he's on a Sargo War footing. Not only war footing. He's on a Sarke force to reckon with today. You don't know what is going to be tomorrow. So let's wait and watch. Why we should talk today only? I'm happy for him. He has put a good googly. पण एक गजाल दिसता की तुम्ही एक प्रामाणिकपण सांगितलं की लुईझिन फालेराक काढात मागीर आमी पणजे इलेक्शन हे करता सरकारय हाडटा म्हणून. टुडे दॅट थिंग युअर रेप्युटेशन इन फ्रंट ऑफ डेली ऑर युअर हाय कमांड हॅज टेकन अ हिट. कारण ज्या मनशाचे विसंबून
तुम्ही हे सगळे प्लॅन करताले तोच जेन्ना गेला आज तुम्ही जो एक प्रेशर ग्रुप तयार केल्लो I'm talking about my opinion. yes you are I have very been very crystal vociferous clear, against Luis Falero. vociferous. I have been vocal on one issue. I don't want too many grandfathers. I have been very clear. They have even because I said it, they have attacked me. I have suffered attacks and I'm पण strong तुमची enough. किती आशिल्लें One लुइजिनाक second, काडा सरकार one second, हाडटात one second. आज कितें जालें 1 second. See, that was the opinion of major other fellows. But my opinion was he had to go. Whether Babush came in or Babush, my opinion was always that he had to go. So you can't ask me that question. You'll have to ask the others. I was very clear. I was focused and I was upright Okay. and I was. Before going forward, Yeah. Lokik is with me online from Goa Forward headquarters. I just finished the press conference. Lokik, माझा आवाज ऐकू येता? या लोकिक व्हॉट इज द सीन आता तुम्ही पळयल्या थंय वचून कितें जालें इवन पीपल इन द स्टुडिओ आर एक्सेप्टिंग दॅट एवरीबडी इज स्टन्ड लिसनिंग टू द न्यूज व्हॉट इज द फील देर तूं उलयलाय तांचे कडेन इनिशियल तुका फील येता तो कितें येता व्हॉट इज द गेम प्लॅन ओके आमकां सारकें ओपनली कोण सांगना कितें फुडें तेंचो प्लॅन आहा तो पण तेंच्यांनी एक ऑन कॅमेरा तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट तेंच्यांनी परत परत केला की जेन्ना एक खंयचो काँग्रेस आमदार रिजायन जातलो जाल्यार थंय गोवा फॉरवर्ड कॉन्टेस्ट करतले आनी ते बीजेपीच्या अलायन्सान आमचे गोवा फॉरवर्ड म्हणजे थंय बीजेपी आसली ना सो थंय गोवा फॉरवर्डचो कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करतलो हेजे वयल्यान मातशें चित्र दिसता की कोण तरी फुडाराक काँग्रेसीचो रिजायन जावपाक शकता आनी थंय एक वेळ बाबूश कॅन्डिडेट आसपाक शकता पण म्हाका एक गजाल सांगात व्हेरी फ्रँकली लोकीक बाबूश सद्याक कितें म्हणटात तो कॉन्टेस्ट सद्याक तरी तागेलो खंयच्यानच कॉन्टेस्ट करपाचो विचार ना जो मेरेन नवीन कितें डेव्हलपमेंट जायना तो मेरेन बाबूश डजंट वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इज दॅट द फील यू आर गेटिंग हय हांगासर पयल्यार तरी तशें दिसता तो उलयतना जेन्ना तेजे फर्स्ट रिएक्शन दिलें तेन्ना तेणी काँग्रेसी म्हणलें काँग्रेसीचे कांयच धडना तेंचे स्वता भितर धडना जाल्यार आपूण वचून थंय कितें करूं तेंचे लिडर एकामेका भितर कोऑर्डिनेशन ना थंय जे एक्स सीएम दिगंबर कामत तांकां सुद्दां सारको से ना असल्या पार्टीन आपूण कितें करूं शकता फुडें कसो तेंचे भरोशाचेर फुडें वचो अशें तेणें एक रिएक्शन हांगासर दिलें दुसरी गजाल दिसता की विजयाचे म्हणणे कितें आसा हाव इज विजय लुकिंग एट दीस होल थिंग बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट बाबूश मोन्सेरात अल्टिमेटली कम्स विथ अ सर्टन बॅगेज विजयाचे म्हणणे कितें विजय इज लुकिंग एट बाबूश एज अ फोर्स दॅट वील स्ट्रेंथन गोवा फॉरवर्ड ऑर दीस इज जस्ट अ स्मार्ट पॉलिटिकल मूव विजयान बाबूशा खूब गोंयकारपणाचो टॅग लायलो हांगासर की बाबूशा भितर गोंयकारपण आहा आनी तेजे फाटले सगळे डेव्हलपमेंटाचे सगळे उलोवन दाखयले ते गोंयकारपणाच्या दृश्टींतल्यान तो डेव्हलपमेंट करपाक शकता हे सांगले दुसरे विजय आपली पार्टी फूल फ्लेज फुडें व्हरपाक सोदता आनी खूब अपेक्षा ताका खूब लिडर ताका जॉईन जातले म्हणून हेजेर तो हेचेर सांगता की जेन्ना फर्स्ट काँग्रेस कोण एमएलए रिजायन जातलो तर थंय बाय इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट म्हणजे ह्या अलायन्साचो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करता आनी पणजे गोवा फॉरवर्ड बीजेपीक सपोर्ट करता पणजे गोवा फॉरवर्ड कितें बीजेपीक सपोर्ट करतले म्हणजे बीजेपी वांगडा आसतले थंय दॅट स्टेटमेंट ऑफ विजय इज व्हेरी इंटरेस्टिंग तो म्हणटा की जर आनी काँग्रेसीचो कोणी रिजायन जालो जाल्यार थंय गोवा फॉरवर्ड कॉन्टेस्ट करतले म्हण सो बीजेपी थंय कॉन्टेस्ट करची ना असं चलना हय हांवें तेणी क्लियर कट सांगला थंय गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट आसतलो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट आसतलो बीजेपीचो कॅन्डिडेट नासतलो सो दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग निलेश हाऊ डू यू लुक एट दी स्टेटमेंट विजय डायरेक्टली मेड अ स्टेटमेंट की जर काँग्रेसीचो आनी कोणी रिजायन जालो जाल्यार थंय गोवा फॉरवर्ड कॉन्टेस्ट करतली बीजेपी कॉन्टेस्ट करची ना ते विजयाचो स्टेटमेंट आमचो स्टेटमेंट ना आमच्या पार्टीन कोणें सांगला हांव आतां ऑफिशियल स्पोक्समॅन म्हाका तरी सांगू ना जेन्ना येता तेन्ना आमी एंडोर्सिंग दॅट स्टेटमेंट ऑफकोर्स नॉट हाव कॅन आय एंडोर्स गोवा फॉरवर्ड स्टेटमेंट इट इज ही स्टेटमेंट सो लेट अस सी वी आर इन अलायन्स इन द गव्हर्मेंट बीजेपी हॅज गॉट इट्स पॉलिटिकल विंग and it's got its legislative wing. Legislative wing decides with the help of Manohar Parrikar and the team of MLAs, including me. But in a political wing, we have a different setup which will decide for us. So let us see. Maybe that is what the intentions are. But when a time comes, we will take our own decision. Yes, how do you look at that statement? कारण तांची एक म्हणणे आहे की आता तुमगेले काय आमदार आनी काचाबूल जातले बाबूश गेलो म्हणटकीर काचाबूल जावन कोण जरी आयले चल आमी वी आर ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स पॉवर म्हणून जर कोणे राजीनामो दिलो वॉट विजय एसेन्शियली इज सेइंग दॅट देर इज नो स्कोप तू ओव्हरलोडेड म्हणटा पळय ते इजन इनडायरेक्टली मान्य केला
आनी स्कोप ना कोणाक घेवपाक. जर कोणाक रिजायन जाता जाल्यार गोवा फॉरवर्ड वील कॉन्टेस्ट अगेन्स्ट दॅट काँग्रेस कॅन्डिडेट in that constituency. How do you look at this statement? I एकूच स्टेटमेंट मारला and I am stick by it. ते साइडीन जितले चड वयताय तितल्यान I am going to be happy. So if Goa forward जाता विजय सध्या सांगता पुरो आता कोणी आयला घेवची ना वेल्यान आमी ताजेर तुगेले हे करतले म्हणून विजय सांगता येयला घेवपाना म्हणून. हय That is a even little better statement. So 14 point म्हणते अनेक example. How do you look at it? Right now, at least BJP is not endorsing the statement. BJP is saying that that's a unilateral statement. की काँग्रेसीचो आनी कोणी रिजायन जालो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड कॉन्टेस्ट करतले, बीजेपी कॉन्टेस्ट करची ना. निलेश बाबान सांगला की आपण हांगा येता पर्यंत आपल्याक ही गजाल खबर नाशिल्ली म्हण हें जालां म्हण. सो देर आर सर्टन गजाल्यो ज्यो कोणा म्हाकाय बी खबर उरना, कांय वेळाचेर निलेश बाबाकय बी खबर उरना. पण एक गजाल खरी की त्या हांणी म्हणले पळय की आमी 9वेल्यान 3चेर येतलो स्कोंट्री म्हणटालो, 9वेल्यान 16चेर वचपा खातीर धोपर मारली गोवा फॉरवर्डान आनी चान्स पडलो तांकां. सो आतां तो 16 जे जाले पळय अशेंच बशिल्ले कडेन ताजो एक मातसो पिंच मेळपा जाय तांकां. तांचो जो गेल्लो तो लिडर आहा पळय तो सगळ्या छाती फुलोवन सांगतालो की हे 16 करपा भितर आपूण आहा म्हण. सो ही शूड ऑल्सो रियलायज की हे 16चे 16 उरना म्हण, 17चे 16 जाले, 16चे आतां आनी कमी जातले तेंगेले नंबर कमी जातलो. आणि वन थिंग इज क्लियर कट, इफ बाबूशे जॉइन द पार्टी देन देर मस्ट बी एक जर कोणी जर काँग्रेसी जर रिजायन जात जर जायत आता जाल्यार इवन बाबूश थंय कॉन्टेस्ट करतलो एखादें. No, I'll correct this statement. I'll just correct this. I mean, I'll give him a reply. Quickly, my time Quickly, very fast. सोडांचेर सोड येवपाक गोवा फॉरवर्ड ना आमचो हात बरा, बारीक लोकांनी वोट मारला. सो गोवा फॉरवर्डान एकल्यानू ना. बरें हांव इतल्याचेर थांबता. त्याने कॅनडा घालून I'll stop at this. म्हाका दिसता today the Goan politics has taken an interesting turn. कितें जातलें मुखार आनी हातूंतल्यान नवीन कितें निर्माण जातलें कांयच खबर ना. अलेक्स सांगता तशें अलेक्सान 4-5 फावट तरी म्हणा पळय तूं कितें जाता तें, वेट अँड वॉच म्हणून. आनी प्रशांत बाब म्हणटा की दिस इज द बिगिनींग ऑफ वॉचिंग, दिस इज वेटिंग इज ओवर, दिस इज द बिगिनींग ऑफ वॉचिंग. बीजेपी म्हाका दिसता खरेंच सध्या मोदी आसा, निलेश बाब बसलो तसो 2 जाणांच्या मोदीक आसा. तूं मोदी म्हण काय मोदी म्हण, तूं मोदी आसा. दॅट इज द सिच्युएशन. हांव इतल्याचेर थांबता. अपडेट्स येता तशें आमी तुमचे बरें हाडत रावतले. आमचे रिपोर्टरय लायव्ह आसतले आतां आनी जे रिसेंट जाता ते तुमचे बरें पावयत रावतले. तुमी आयले, इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.